केन्ना ड्रील ते मॉप मुटाय ते आसल्यार केन्ना येताय आनी तुमकां दाखयतो म्हणचे आमी आतां 6 बोट मरे पणजे धोक्याचे धाड्याय याचो ह्या 6 जाणांक एक एक माने 1 2 3 4 5 6 ते तुम फोनाचे किती उलयताय रे इधर हमारा मीडिया भाई आया गोवा का लोग को दिखाने को हाँ आज पुलिस आमगे फिशरी डिपार्टमेंट तेका गाडी धाडले हिंगसो ते पणजे पुलिस स्टेशना वयतले आनी फिशरी डिपार्टमेंटान तेका फायन दीत मोडली आनी सीएमान आम खुद फिशरमॅना सांगलो आहा एकल्या 10 लाख एक बोटी फायन मोड पूण तेको नुस्तें आहा ते मोर देन 10 लाख एक बोटी 20 टन मोठे ताले आहा सारकी ती इम्पोर्ट जाता थायलंड दुबय व्हड एशिया गांवांनी लातांतू ताले मोठा इथे आतां आमगे गोंयकार नुस्त्या कितें खातलो रांपोणकार मारल्यारय ते गोंयकारां नुस्त्या पावता टॉलरकाराले हेंगेले सगळे नुस्त्या एक्सपोर्ट वताय सो हांव आमगे गोंयकारां कडेन मागोता हे ट्रेडिशनल लोकांक सपोर्ट करचो कितना मच्छी पकड़ा है? हेगे रांपणी नुस्त्या कितू आलो डस्ट खाली रांपणी आणि बस जाली में भी है जाला फटके गया तो कट मारा था वो लेते आता तू नुस्त्या चोय 10 टन एक जाली में आणि हेगे बोट आणि मोर देन 20 टन वो धावतालो एक दोन आळा तुम्हारा कितना था मच्छी? 15 टन रहे 15 टन आणि चार सगळे तुम्हारा 10 टन तुम्हारा 8 टन तुम्हारा हेगे आणि फुल 1.5 टन कितने बार आया गोवा में मच्छी लेने पकड़ने को? आज नहीं रोज आता है पहिले तले आज एक गेला तडी बाबा याचं हे 4 मीटर आहे उदका तू हिंगा नुस्त्या थिंग हावयता सारखे हिंग बोगले असताय जाता पण अजून किती एलईडी फिशिंग रातचे जाता आमकां दिसती पडटा एलईडी लायट सारखे हिंग बोगले असताय हांव कितें म्हणटा एलईडी लायटी आतां तें कांय मेळना हिंग हाली केले तेमी हाली करून हे बीच बोगले बायले 100 मिटरांचे ताल्ली मारपाक ताल्ली हिंग एलईडी लायट घालपाक गरज ना ताका एलईडी बंद करून ते हिंग येयले आतां तर हाली केले तेमी भायर आतां आमी हेज मुखार ही ताल हाली कोत्रीच आमी खूंय वचपा तें आमकां खबर ना मातशें सरकारान हेजेर लक्ष घालचें आनी आमकां सोल्युशन काड आमकां दिवचें मुगे नांव एलिस्टन पिंटो आनी हांव वेलसांवचो आनी आमी सगळे एके ट्रेडिशनल फिशरमॅन बाब पेले बाब दोमरोट आनी आमगेले सगळे दुमिंगो सगळे आमी एक बारीक समाजा मनीस बारीक समाजा म्हणल्यार आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन सारके आमकोडे दांड्या रापणी आहाय आमकोडे काटाडी आहाय आनी दुसरे म्हणटा आमकोडे रापणी आहाय ते डिस्को रापण म्हणटाय तांकां सो आतां हालीं तुमी चोयलो आसा हांवें आमगेल्या भावागे आदाराचेर तेणें म्हाका बोट प्रोवायड केली आनी हांव एलईडी फिशींग बंद करपाकू हांव बरो भायर गेलो बरो भायर म्हळ्यार आमगे आयलंड काण आनी 1-2 वरां वाट स्पीड बोट आनी हांवें सारके गोवोरमेंटाकू लायव्ह दाखयले बाबा हे ट्रेडिशनल हे जे बोट आहाय त्यो आमकां ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक काबार कोत्ताय सारके प्रूव केले बाबा हेचो लायटी आहाय त्यो आतां आमी आमगेले झाड हे कोत्ताले जेन्ना काटाडी सकाळीं आमगेले मानय गेले तेन्ना आमकां फकत 2 पाटी एक पाटी कुल्ली आनी एक पाटी कितें लेफ्ट 2 पाटी आतां हांव म्हणटा नुस्त्या गेले वय जेन्ना आमगे भावान म्हाका फोन केलो बाबा आख्खे बोट हे सायडी भाणायला येयले तेन्ना आमी ताबडतोब आमकां कितें जाता ते भाशेन आमी येयले भाणायला येयले आनी हिंगसून आमी स्पीड बोट घेवन आमी ताका धरूंक गेले तेन्ना हेंगेले बोटीचेर आमी सगळे विथ फिशरी डिपार्टमेंट विथ पुलीस आनी आमगेले सगळे भाव आमी रिस्क घेवन गेले म्हळ्यार आतां एक भाशेन आतां मुगेलो प्रश्न गोवोरमेंटा जेन्ना आमगेले पयले बाबा तुमकां फोन मारलो तेन्ना तुमी ताका पयलीं सद्याक गोवोरमेंट मशिनरी दिवपा जाय आतां हाल्या तुमी आमगे हेजेरूच तुमी तुमगेले गोवोरमेंट ऑफिशलाक धाडले आनी कितें जालोलें एक कोयती मारलोली वो एक कोणाचे कुराड शेवटून मारली वो कोणाको गन आहलोले मागीर कितें आमकां थिंगा वाचोवपाक कोण आसता आहलोलो इट इज अ रिस्क पयलीं सद्या कित्याक ह्यो भायली बोटी गोंयची बोटी न्हू पयलीं सद्याक एक जाल्यार एक बोटी आमी दवरले ते रेजिस्ट्रेशन नंबर ना कांय ना सो ते बोटी मांय आनी पांय ना जोरी तर आमकां थिंगा जिते मारलोले कोण रिस्पॉन्सिबल सरकार घेता हेजे वयल्याकू रिस्पॉन्सिबिलिटी दुसरे म्हणटे पयलीं ते आसताले मातशे भायर तेन्ना सगळे लोकांक चोयलोले आमगे पेले बाबान गेले त्या वर्साकू पुलिसाक घेवन वचोन मालपी बोट दवरलोली आनी आयज ह्या वर्साकू 2 देखून तेगे कापोसतात चोय आमी म्हाका दिसता म्हाका उगडा आसा ते भाशेन हांव आनी पेले बाबान जाय थोडे भाव सीएमा फुडें गेल्ले आनी सीएमान सांगलोले एश्युरन्स दिलो आमकां 10 लाख तांकां फायन घालता आयज जरी तर तुवें 10 लाख फायन घायलोले हेंगेले वखद हे भाशेन जाले कितको पत्ती येवपाक आयज आमी ताका धर पासून गोवोरमेंट मशिनरी गेली वय
आयज आमगे गोंय चल्ले वय अरे आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन हातो वयचे हातो कितें आमकांय बायल भुरगीं आहाय आमकांय फामील आहा आम कितको जोडटले 2-2 पाटुल्यान आमगेले पोट भरतले आयज तेगेले बोटीचे बाप पेली चडलो आम चडले आनी जायत जाण आमगेले भुरगे आलो ते चडले ते कोडे विचार एक बोटी 15 टन 20 टन ताल्ली आनी आमकां पडटाय 2 पाटी वय हा गोंयकारपणू